कौन मिलेगा? चालच त्यांना नाही त्याने कळलं. बोन कोण आमगे कोणी सांगना न्हू आमची कोणी सांगना न्हू ते कोणी आमची वीडियो भाई बंद क्यों किया? बंद क्यों किया? हाँ क्या कौन सर है? उन्हीं लोग है ना, हाँ उन लोग है ना। वो लोग कौन है? पर अभी हम लोग आया था तब लोग तुम चालू कर किया था, अभी क्यों बंद किया? बंद कर दो उसको उसके पास रुक रुक अब कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग हमको? हाँ मतलब आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं हमको? ये क्या चालू है अभी? क्या चालू है? काम चालू है रोड का। कैसा मालूम है सर, मेरे को पात्रों ने भेजा इधर काम करने के लिए, कल ही मैं आया इधर। हाँ अभी बंद क्यों किया तू? बोल रहा मेरे को। हाँ बुलाया मेरे को इसलिए। कौन बोला? पटना इधर है? पात्रम नहीं है, वो साहब लोग है ना, ये कंक्रीट का कॉन्ट्रैक्टर का साहब लोग है। इधर है? पर बहुत ही तेजी से नीचे आया मेरे तुम ऊपर से। वो सही चलते। जब काम चालू था तो आराम से करता था, अभी जब बुलाया तो इतना जल्दी क्यों आया? कहाँ जल्दी आया? ऊपर से कितना तेजी से तुम मशीन नीचे लेके आया मेरे। ओ तेजी उतना स्पीड। हाँ वो इतनी तेजी से गिर जाता तो क्या करता तो? उधर गिरने वाला पोजीशन नहीं है। पोजीशन नहीं है, पता नीचे आया मेरे पूरा फोटो है मेरे पास। सेफ्टी का क्या ले आया आपने? बड़ा पत्थर पात्रम किधर है आपका? पात्रम अपना रोड का। अभी किसने बोला उसके पास लेके जा? किसको बोला तुमको? अभी रास्ते पे था ना रे बड़ा बड़ा पत्थर। हाँ उसने अभी हम लोग निकाला ना रे। किसने बोला है नीचे आने को? वो किधर है? आप लोग इधर ही थे ना? आप हमारे को देखे नहीं आप लोग? आप हमारे को देखे नहीं आप लोग? क्या हमारा? आप हमारा वो जो बुलाया वही किधर हमको इसमें अभी आप वही नहीं देख के आप तुमको ऊपर से नीचे आया मेरे। वो हाथ जो मारा है ना वो किधर है? हाथ मारा वो किधर? ये वाला? हाँ कौन बुलाया? दिखाओ। हाथ मारा तुमको किधर है? दिखा नहीं। नहीं वो किधर है? हाथ मारा उसको पूछता है ना वो बोले यही कॉन्टेक्ट है। ये और ये साइड में क्या हो रहा है? इसके लिए आया कि वो क्या हो रहा है हमको पता नहीं है। तो वो छोड़ इधर का। अभी रास्ते पे दो पत्थर बड़ा बड़ा हम लोग निकाला। अभी काम था तो कहाँ से नीचे आने ना रहे। साइड रो। हाँ साइड कौन बोला तुमको? वो बोला हाथ कौन मारा? हाँ वही मारा अब बुलाओ उसको। तशी आहे लेपर्ड क्रॉसिंग छोड़ा जाने। ऑलरेडी चोवपा शकता हिंगा लेपर्ड क्रॉसिंग जोड म्हणून गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बोर्डूय मारलो आहा। ऑलरेडी हिंगा रस्त्याचेर हातोर पडलो थंय सायडीन काडला रस्त्या मध्ये कोण नालो हिंगा ऑलरेडी चोवपा शकताय।
अभी पत्थर नीचे 2 पत्थर था ना बड़ा बड़ा, कोई गिरा तो क्या कर सकता? सेफ्टी क्या है आपका? सेफ्टी का क्या है? लैंड स्लाइडिंग हो रहा है हमारे उधर। वही 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 गाड़ी आ रहा है। सेफ्टी क्या है? नीचे से गाड़ी चालू है, ऊपर से गाड़ी चल रही है, स्कूटर से आ रहे हैं। आपका लोग है क्या उधर नीचे? आपका लोग था उधर? सेफ्टी के लिए क्या है किया था? लोग नहीं था ना आपका? नहीं नहीं, उधर जो पत्थर गिरता है उधर कौन आपका? उधर बोर्ड लगना चाहिए, सब कुछ लगना चाहिए उसको। आपका बोर्ड है दिन क्या? में उधर कितना काम जान चल रहा है जाता है क्या? मालूम है गाँव में। और बोर्ड क्यों नहीं है? हेलमेट निकालो भाई, नहीं, अभी हेलमेट रास्ते निकालो में तेरा। कितना पत्थर गिरा है, आता है इधर से पब्लिक आती जाते रहते हैं। नहीं नहीं, फर्स्ट थिंग अगर काम चल रहा है तो उसका बोर्ड क्यों नहीं है? काम चल रहा है करके वर्क इन प्रोग्रेस, और आपका कोई परमिशन है, कोई डिस्प्ले क्यों नहीं है? और कितना बोला कितना कर करने का, ऐसा कुछ भी इधर 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 है दिखा ना। पेपर देखा आपका इंजीनियर को बुला, इधर इंजीनियर को बुला, रोड इंजीनियर को बुला। ते नहीं होती कंस्ट्रक्शन चलता आपकी पंचायत लाइक लाइसेंस तेजे माही पोया विदाउट रोड इंजीनियर तो ये- आप कॉन्ट्रैक्टर ये है। क्या किया? इंजीनियर है, क्या है आपका क्वालिफिकेशन? क्या है? बी है, इंचार्ज है। तो मतलब सबलीज केला माहिती सबलीज पेपर पोया नाही होय किती असले घेऊया टेंडर किसको मिला है? हो किधर का? यही कौन देख रहा है? पीडब्ल्यूडी का हेमंत सर, कौन लगा हेमंत सर? ये कब से स्टार्ट किया आपने? क्या इसका 2 दिन हुआ 2 दिन हुआ है झालं मेनली जाता सॅटर्डे संडे करून ते करपाक शकता होय होय पुढे पोहतोय, हांव तो गेल्लो थंय. त्या तेवढी कटिंग चालू आसा थंय सगळे फुडें सकयल गेले ते. हो तोही आतां एक चालू कितें जाणा मरे, कदंबा प्लेटो आमकां खबर आयली कितें आमकां लावन करता म्हणून. थंय बिल्डिंगी जशें येयल्या पळय, हे सगळें चालू आसा. सेम आता तेच झालं नाही बोय कटिंग केलं नाही. जाय थंय लोकांक रोडूच ना. हो. लोकांनी चलत वचप, ह्या कानार मारून कळसूल घेवन वचप. सारखे ना समजोवपा शकता रस्ते वाडीत अशी वाडीत ते मान्य असे हे ना ना, किती सेफ्टीचेर विचारे मरे हय, तांकां. एक- लेपर्ड क्रॉसिंग झोन आहा, तो कसो हें जालो थंय? म्हणल्यार गांवांनी येवपाचें हांगा पयलींच मेळटा कितें कडेन. एक कडेन सेफ्टी ते हें करिना, एकूय कडेन लोकांची परवाच ना हिंगा. काबराल आनी पयलीं ढवळीकर. पहिल्या पत्थर पडत होते, त्या पडतात. हो आता मी तो ते मोठे. टोटल इल्लीगल आसा. कोण आहा पंच मेंबर? याची प्रॉपर्टीची ओनर वाडीत आहे तर ते कांयच येना. तुका येवपाक मेळटा मातशें हांगा, आमी हांगा सगळे आशिल्ले. तुका येवपाक मेळटा हांगा? आमी सगळे हांगा आशिल्ले, ते इल्लीगल चल्ला तेजेर हें करपाक लागून सगळे भुरगे ते जाल्ले. बरें बरें, तूं येयल्ले जाल्यार आनी मातशें बरें जातलें आशिल्लें, कित्याक वन टायम एक्शन जातलें आशिल्लें न्हू हांगा, तेका लागून. पळय, पळय. ना 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 त्याचे बेतडे बरें बरें आहा जाल्यार फ्री आहा जाल्यार येवन सांग हिंगा बेतडे हिंगा हेम सांग टॉपला हय बरें दोन्ही सायडींचे त्यांच्याच ते. माझ्या सायडीने सायडी. तो हो, त्यांच्याच ते. तिथे सांगलं नाही आता पहिली म्हणून कळलं आमचे हेच चालतं डायरेक्ट आता ते- ते- पेट्रोल पंप यांचो ती रुमाला मला नाव घातला होतं. होय आणि किती उरलं रे पहिले मला गावच्या लोकांना त्यांनी धावून घातलेले बरं पंपाला म्हणा आता किती झालं खबर ना साठी आता भितर त्यांनी प्रॉपर्टी घेतल्या पहिली. आडायला रे पहिले होते त्यांनी दुकानात पगार करायचं आणि आडून ठेवायचं. FIR वाढेल नाही. असे माल ते मासे मारवा बरं. हे किती वाजता वर पावले डोंगरात. आता सेफ्टी ते हे करीत नाही होतं. खांडेपर कसे डेव्हलप होते. हो एक्झॅक्टली दिघले सुद्धा देवचे
नाशिल्ले आतां कामाचे वयल्यान बाई गली आशिल्ली जाल्यार आतां कितें देंवचें नाशिल्लें काम सोडून थंयच्यान. हय हय तें सांगता निघाल्या तरी आपण उरले हांवूच वचून येता मातशें वय रे तूंच वचून येता. मागीर मागीर तूं वयता जाल्यार म्हाका खबर ना मागीर तुमचो कडल्यानसान या म्हणलें काय जाल्यार जाय वयर दाखोवपाक जाय न्हू आतां तशें या मागीर थंयच्यानूच चालू केलें कित्याक म्हाका लागते न्ही शनिवार सॅटर्डे तुमचे ऑफ जाल तू बंद कर काम चालू नंबर बोलो हाँ रुको रुको 9130829995 कौन है ये PWD मध्ये आपण ज्या नंबरवर कॉल करीत आहात तो सध्या बंद आहे कृपया नंतर प्रयत्न करा बंद करने को बोला उसको फोन कसं जातलें न्हू हॅलो सर ही उलयता न्ही हेमंत देसाय रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्यान उलयताले सर आतां काम चालू आशिल्लें पळय हांगा आमी येयल्ले हांगा खंय फोण्या बेतोड्या बोरी रोडार वायडनिंगाचें काम चालू आसता आनी लँडस्लायड जाता एक्झॅक्टली खंय लेपर्ड क्रॉसींग झोन बोर्ड आसा पळय थंय आनी मेन म्हणल्यार जेन्ना हें जातालें पळय अशें की काम चालू आसता तेन्ना कोण तरी इंजिनियर हांगा आसपा जाय रिस्पॉन्सिबल
तो हांगा मेळना आमकां. आनी दुसरी गजाल लँडस्लायडींग जाता थंय म्हणल्यार कोणाचेरय जर फाल्यां सकाळीं बायकान वयता जर फातर पडलो वयल्यान जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण काय म्हणून विचारपाक तुमकां फोन केल्लो. ना ना केअर घेता न्ही. आतां हे इतके लायटली घेवनूय फायदो ना. कित्याक जाणा हांगा एक्सिडंट दिसाक दोग जाण वयता. आमची कितें म्हणो कितें लायटली घेतलेले घेवन आशिल्ले जाल्यार कोण तरी आसताले हांगा समजलें. लायटली जर तुमी घेयनाशिल्ले जाल्यार कोण तरी आसताले. फक्त हांगा शॉवलाचो तो हे JCB चलयता तो आसा आनी एकटो कोण तरी आसा महाराष्ट्रीयन. लायटली घेतले एटलिस्ट बोर्ड आसता आशिल्लो थंय. एटलिस्ट सेफ्टी मेजर्स कितें तरी आसता आशिल्ले. पण तरी सुद्दां तुमी कशें म्हणटा लायटली घेयना म्हणून. फातर पडले ते आमी लायव्ह हेजेर दाखयता तुका मुद्दाम. जर तुमी शेनवार आयतार जर येवपाक शकना जाल्यार तें काम बंद दवरूंक जाय आशिल्लें. हय ना कोणाक सांगता ना तुमचें काम चालू आसता जाल्यार कोण हें करता पळय सुपरवायझर तरी आसपाक जाय आशिल्लो. ना हें आतां आमी शिकोवपाचें तुमकां सर. तुमी करता पळय हें आमी शिकोवपाचें इतकेंच सांग. हांव विश्वेश नायक उलयतां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो फावंडर मेंबर आनी करंटली हें आसा जनरल सेक्रेटरी. ना हें आमी शिकोवपाचें काय म्हणटा तुमकां. काय काबराला तुमचें तें तोंड चलता फक्त आनी कांय ना. एसेंब्लीन तेजें तोंड चलता. तुमकां येवन एक दिसूय तो मिटींग घेयना कांय चलना कांय जायना. हेंवूय जाता. कोणाक ब्लेम करपाचें काबराला करपाचें तुका करपाचें काय आनी कोणाक करपाचें कितें जातालें हांगा. दिसाक एक्सिडंट जाता म्हणून तुमी फायनी वाडयल्या. तूं कितें म्हणा सर. पूण आतां केअर घेता म्हणल्यार जेन्ना लोक उलयतले तेन्नाच केअर घेतले आनी मागीर तुमी त्या लोकांक टार्गेट करतले. जेन्ना लोक जमतले तेन्ना तुमी टार्गेट करतले तांकां. म्हणजे लोक सांगता तेन्नाच तुमी केअर घेतले. इतकेंच सांग. म्हाका प्रोसिजर सांग पळोवया. सेफ्टी मेजर्सचो प्रोसिजर सांग पळोवया म्हाका जर काम चालू आसा जाल्यार. करेक्ट पळय हांव एग्री जाता की थंय तांणी जर बोर्ड लावना जाल्यार एक्चुअली आमी सगळी इन्स्ट्रक्शन दिल्लीं आसा आनी तेणें फॉलो करूना जाल्यार हांव ताका सांगता न्ही फॉलो कर म्हणून. आतां तुका खंय दाखोव अशें इन्स्ट्रक्शन फॉलो जायनाशिल्लें सांग म्हाका. गोंयान खंय वचून दाखोव इन्स्ट्रक्शन ज्या जाग्यार फॉलो जायना म्हणून. गोंयच्या म्हाका ना ती सायट म्हाका लागता. तुका म्हाका नंबर कोणी दिलो. तुजो नंबर म्हणल्यार तुमचो नंबर एक्चुअली डिस्प्ले जावंक जाय आशिल्लो हांगा. नंबर सोदून काडला खंय तरी. ताका लागून म्हणना म्हणजे कितें पळय हय तें ना तुमी येदी विचारता पळय खंय तरी नंबर डिस्प्ले जावंक जाय आशिल्लो सर. आमी न्ही रिस्पेक्टान उलयता म्हणून तुमी हें करूं नाका. आतां ताका फोन करून सांगता हांव एक तर काम बंद करना जाल्यार सगळे बॅरिकेड्स आनी हें सगळें लायव. म्हाका मातसो हेजो येयलो हांगा सुपरवायझर कोण आसता तो तेजो नंबर जाय आशिल्लो. नांव कितें मातशें सांगता. नांव सांगता किरण म्हणून. म्हाका नंबर धाड. ना सर हे परत प्लीज म्हणटा तुमकां. कित्याक फाल्यां सकाळ पळय एक्सिडंट जाता तेन्ना आमचोच कोण तरी नाल्यार आमचोच फ्रेंड नाल्यार आमच्याच फॅमिलीचे कोण तर सफर जावचे ना. तुमी गोंयकार तुमचोय कोण तरी सफर जावंक शकता म्हणून म्हणटा. पळय रोड इंजिनियरींग हो वास्ट सब्जेक्ट आनी तेजेर तुमकां एक्सपर्टांनी एक्चुली हें करपाक जाय आशिल्लें. जावं तुमी एक्सपर्टीज तुमचे दाखोवंक जाय आशिल्लें. तांकां सांगपाक जाय आशिल्लें. हांगा कोणूय येता कोणूय खणटा कोणूय वयता हें चालू आसा सगळे कडेन. ते तुमी चूक मानता तें बरें दिसता. तुमी चूक मानता तें पूण ह्यो चुकी कितके पर्यंत जातल्यो. कळ्ळें कालूय चालू आशिल्लें काम हांगा. आनी जेन्ना लोक कंप्लेन करता पळय तेन्नाच हांगा आमी येता. बिश्टें येना केन्ना. आतां लोक कल्सूय आसा आमच्या वांगडा. लँडस्लायडींग जाता हांगा सगळें. मागीर सेम तुमचे हांगा तो तुमचे कडेन आशिल्लो डोंगर खांडेपारचो कुट्टीचो थंयचो. ओके तेवूय तशें जाता. म्हणजे तुमी एक्चुली कशें आसा तुमी तुमचेर तेन्नाच न्ही बाकीचे कडेन जाता तेन्ना तुमी हें करपा आनी तेतून शिकपा जाय न्ही खंय तरी. फायनली लायफाचें मॅटर न्ही हें. आमीच कटिंग करता न्ही आतां ते पूण सर आमचें कटिंग करता कांय ना. जो डेव्हलपमेंट जाता पळय एक वेळ खबर आसा सगळ्यांक तो कित्याक लागून जाता तो. फाल्यां सकाळ हांगा FAR वाडोवपाक जाता तेवूय खबर आसा. कित्याक आमकां कदंबा प्लेटो पयलीं आमकां दिसतालो तो आमकांच लागून जाता म्हणून. पूण थंय आयज व्हडले स्विमींग पूल आनी हें येयले तसले मेगा कन्स्ट्रक्शन येयल्या. हेंवूय तशेंच आसतलें. हें आमकां लागून कित्याक आयज गांवांत जर भोंवता जाल्यार तांकां लागून रोड्स ना थंय. थंय आणयेर मारून आमच्यो आवयो जावं आमच्यो कोण आसा पळय ती हें घेवन येता थंय कळसुली घेवन येता. हो डेव्हलपमेंट कोणाक लागून जाता तो खबर आहा. पूण एटलिस्ट ते सेफ्टीक लागून मातशें आमी थंय आवाज करूंक शकता. कित्याक हांगा तुमी चुकता.
आनी प्रत्येक वेळा चुकता, एवरी टायम चुकता. म्हाका तेजो नंबर धाड कित्याक हांव इंस्ट्रक्शन दिता रे. येस येस. आनी तुमी मातशी विजीट करा हांगा कित्याक आनी हांगा थंयसर रोड पळय जाल्यार लेपर्ड क्रॉसींग झोन म्हण आसा आनी थंय आतां कसले कित्याक रोड वायड जाता तें आमकांय खबर ना कितें तें. मातशे करेक्टीव मेजर्स घ्या. ओके येस येस शुअर. ओके थँक्यू. मातशें लक्ष घाला आनी कांयच ना. आमी कांयच तुमकां धमकी दिना, बरे भशेन उलयता, कांय ना बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टी आहा तशेंय करना आमी. शेनवार आयतार हांगा काम एवरी टायम चालू आसता, आयजूच न्ही. आतां तुमच्या नजरे आड कशें जाता भंय ना कांय ना खबर ना कित्याक लागून. काय कोणाक इतकी घाई आसा इतके फास्ट करपाचें तेवूय खबर ना. ऑलरेडी दोन महिने लेट आसलो तो कळ्ळें तुका. कळ्ळें पण मातशें हें करात हय. येस येस येस. म्हाका हेचो नंबर धाडा. आतां तुमी पळयलो हेमंत देसाय ई आसा ताका फोन केलो आमी PWDचो. रोड चालू आसा हांगा आनी कांयच कसल्योच सेफ्टी मेजर घेवन नाशिल्ले हांगा. बिंदास हांगा कटींग चालू आसा. रोड व्हडले करता आमकां खबर आहा ते कोणाक लागून करता ते जे आमी परत सांगता तुमकां. 15-15, 20-20, 25-25 मिटराचे रोड करता. हेजेर कितें जाता की खुबशे लोकांक खबर ना. आमचे गोंयकार आसा जावं कोणी आसा तांकां खबर. तांकां दिसता हो डेव्हलपमेंट जाता हो कंटिन्युअस प्रोसेस. जशें सरकार म्हणटा काल ते दारी येयल्ले पण कोणूच ना. ते म्हणटा की हो कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणून. जेन्ना हे डेव्हलपमेंट जाता तो आमकां लागून जायना. हें पयल्यान पयलीं बरोवन घ्या. कित्याक हांगा ज्यो फाल्यां सकाळीं व्हडल्यो आमी म्हणटा एक 2-3 वर्सांच्यो बिल्डिंग येतल्यो पळय हांगा त्यो FAR वाडोवपा लागून सद्याक 12 ते 15 मिटर रोड आसतलो. तेजे अरावंड ते 3 मजली जावं 4 मजली बिल्डींग बांदूंक शकता. आनी जेन्ना 25 मिटर एंड एबाव वयता तेन्ना थंय 7-7 मजली बिल्डींग येतल्यो. आनी तेंचे स्विमींग पूल मेगा प्रोजेक्ट व्हडले येतले. आनी सद्याक जो उदकाचो त्रास आहा जें आमचें उदक आहा तें तांकां ट्रान्सफर कित्याक तांकां मोठी पायप घालता इल्लिगली घालता मोठी पायप. आनी स्विमींग पूलान तांकां उदक लागता, सगळे कडेन उदक लागता. हे मोठी पायपी घालून तांकां ते उदक 24 hours दितले. कित्याक हे बारीक लोक मानना. कोण बिल्डर आसता ते व्हडले बिल्डर हे आमचे सारके लोक थंय घेवंकूय शकना. जे 65-65, 70-70, 80-80 लाखाचे फ्लॅट आसता आमचे सारके लोक घेवंकूच शकना. आमकां प्रॉब्लेम जातलो खंयचो हेंची गार्बेज हेंचें उदक हें सगळें आमकां फेस करचें पडटलें. आमच्या वाट्याचें हेंकां वयतलें. आनी आयज आमी आतां जो ताका फोन केल्लो तेन्ना ते म्हणटा आतां चूक जाली म्हणून. ही चूक कितकी फावटी जातली, परत जातली, कितकी फावटी जातली. हो काब्राल तेंचो एसेंब्लीन उलयता तेजें तोंड चड चलता एसेंब्लीन. पयलीं ढवळीकर आशिल्लो तो कविता म्हणटा आतां तेंचे तोंडां एसेंब्लीन पावता चड चलता. हें तें करून ते शाणपणां सांगता. लोक जर ऑपोजिशनाचो जर कोणी आवाज काडटा जाल्यार तांकां दाबपाचे पुरेपूर प्रयत्न जाता हांगा. पूण जेन्ना ह्यो सेफ्टी आसता लोकांची सेफ्टीचें हांकां कांय पडलेलें ना. फायनी वाडयल्ले आसा पूण रोड तशें आहा. रोड इंजिनियरिंगा लागून तेंचे कांय ते येना व्हडलेशें. रोड सेफ्टी मेजर्स ते कांय घेयना. रोड इंजिनियर जे सेफ्टी ऑफिसर आसा ते खंय आसता खबर ना. ते कितके ट्रेन दिता. पूण NGOs बरे NGOs आसा जे RSF सारके जे ट्रेनिंग दिवपाक सोदता तांकां सुद्दां हे केअर करिना. हे तरेची हांगा मनमानी चालू आसा. म्हणल्यार हांकां कोणाचेच पडलेलें ना. दिसाच्यान एक दोन एक्सिडंट जाता. एक फॅटल एक्सिडंट जाता. म्हणल्यार 365 days आसा जाल्यार 365 एक्सिडंट जाता. आनी एक एग्जांपल हांव परत दिता. तें म्हणल्यार जर जगान खंयी जर एरोप्लेन पडलें तेजो इम्पॅक्ट कितें जाता सगळें वर्ल्ड हालता तेजेर. त्या एरोप्लेनान जवळ जवळ 250 ते 300 हें आसता पॅसेंजर आसता. ते मरतकीर वर्ल्ड हालता. हांगा दिसाक एक एक्सिडंट जाता म्हणल्यार वर्साक 365 लोक कांयच न्ही मरता. म्हणल्यार इन एन एवरेज तूं 350 धर. 350 लोक वर्साक गोंयान येदेश गोंयान एक फॅटल एक्सिडंट जावं रोड एक्सिडंटाचे गोंयाचो जो रेट आसा रेशो आसा तो वन ऑफ द हायेस्ट आसा. हो तुमी खंयी गुगल करून पळोवपाक शकता. केरला फाटोफाट गोवा आसा. सेकंड नंबराचेर गोवा आसा. मदीं एकदां ते वयरूय वयता. हे तुमी लक्षांत घेवपा जाय कित्याक आयज लोकांचें मरण म्हणल्यार हें सरकाराक इजी जाल्लें आसा. लोकांचे कोणाचें पडलेलें ना तांकां कोणीय मरो कित्याक ते व्हडले गाडयांनी भोंवता. तेंचे गाडयांक सगळी सेफ्टी हें आसता. ते आपलेच चिंतता आपले फॅमिली चिंतता. आमचे कोणाचेच ते चिंतपाक शकना म्हणून ही परिस्थिती आहा. आनी लोक केन्ना बरे न्हिदोन रावतले हेवूय एक प्रश्न आसा तेजो. कित्याक आयज आमी आवाज करता. आयज जो बोवाळ जाता तेन्ना खंय तरी आतां हळूहळू जमपाक लागले. पूण खंयच्यान तरी आतां आमकां हांकां जाप विचारपाक जाय. एवरी टायम शेनवार आयतार आमी जमोवपाक शकना. तुमी जेन्ना हांगा चलता तेन्ना आवाज करात, विचारात. हांगा खुबशे दाखयते मुद्दम. ही लेपर्ड क्रॉसींग झोन आसा थंय. थंय या सगळी येवं नाका एका लागून.
हो ताका ब्लायंड स्पॉट आसा मुद्दम ही लायन दाखय ही लायन आसा ती ब्लायंड स्पॉट लायन म्हणटा हेका एक जेन्ना स्ट्रेट लायन मारलेली आसता ती ब्लायंड स्पॉट लायन मुद्दम पळया ती स्ट्रेट लायन आहा तेका मदीं मदीं कट्स ना म्हणल्यार हो ब्लायंड स्पॉट हांगा कांयच कळपाक शकना परत हांगा लेपर्ड क्रॉसिंग झोन गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो बोर्ड मारलेलो आसा आनी हांगा तेंच्यांनी आतां ते कटींग करताले कांयच म्हणल्यार कांयच हांगा हे लायिल्लें ना तेंच्यांनी हांगा रोड हे चालू आसा जावं कसलेंय इन्स्ट्रक्शन लावंक जाय ते कांयच चालू ना वयल्यान ते लँड हे जाता जे फातर पडटा ते कोणाच्या माथ्यार पडूंक शकता 2 फातर ओदळ जेन्ना आमचे रेव्होल्युशनरी हांगा पावले ते 2 फातर तेंच्यांनी सायडीक काडून दवरले कित्याक कितें जावंक शकतालें हो ब्लायंड स्पॉट गाडी अशी भायर वयतली त्या गाडयेक कांयच दिसपाना फुडें तेन्ना एक्सिडंट जावंक शकता मेजर एक्सिडंट जावंक शकता कोणी आपली कार घेवन भुरग्या बाळांक घेवन वयता आसता फूल फॅमिली तेंची काबार जावंक शकता जावं कोणी आपलो भुरगो एक वेळ आवय बापूय तेजी घरा कडेन हितून आसतली जाणटी जाल्ली आसतली बायल आसतली आतां प्रेग्नंट आसतली हे तुमकां मुद्दम सांगता कितें सेन्सिटिव्हिटी कळपाक जाय अजून बरें सरकाराक सेन्सिटिव्ह ना आमी खंय तरी हें जावंक जाय की सिटीजन जर्नलिस्ट तुमी जावंक जाय फक्त जीपी न्यूज येतले आनी हें करतले तशें न्ही तुमकां खंय तरी एक प्रेग्नंट बायल आसपाक शकता तेजी भुरगीं धाकटी आसपाक शकता तो भुरगो आयज थंयच्यान एक वचपाक शकता जावं ती बायल प्रेग्नन्सीन आसतना वचपाक येता तुमकां सेन्सिटिव्ह कित्याक करता म्हणटल्यार तुमकां आनी कितें उलयता काय म्हणून पूण ही सेन्सिटिव्हिटी आमी खंय तरी आसपाक जाय आनी हें चिंतपाक जाय आमी सहजासहजी चिंतिना कित्याक आमी आयज हें जाल्लें आसा की आपल्याच तरेन चिंतपाचें आपलेच सरावंडींग चिंतपाचें आपली फॅमिली आपली पूण आमची फॅमिली न्ही बाकीच्यांची सगळ्यांक चिंतपाक पडटलें आमकां फक्त बर्ड्स एनिमल्स तेवूय न्ही तेंचेर तर आमी विचारूच सोडलेलो आसा हांगा लेपर्ड क्रॉसिंग झोन म्हण आसा लेपर्ड जेन्ना हे कट जातले सगळे ते लेपर्ड वयतले तुमच्या घरान वयतले ते खंय तरी तुमच्या घरान येवन तुमच्या बेडरुमान येवन न्हिदतले तेन्ना तुमी कितें करतले जावं एक्सिडंट आतां जें हांवें म्हणटालो तेंच जर जालें जाल्यार कितकें वायट हें जातलें तें चिंतात हें सगळें सेन्सिटिव्हिटी आमकांय आसपाक जाय आमी विचारपाक जाय जाप विचारपाक जाय पंचायतीक विचारा एईक विचारात मागीर तुमच्या आमदाराक विचारा हे सगळे आमचे सर्वंट हांकां आमच्या सॅलरीचेर पगार मेळटा आमच्या टॅक्साचेर तांकां सॅलरी मेळटा आनी हांकां आमी विचारपाचो पुरेपूर आमकां हक्क आसा आमी तेंचेर डिपेंड ना ते आमचेर डिपेंड आसा कोणूय जावं तो आमदार जावं पंच जावं सरपंच जावं एई जावं जेई जावं हांगा कोण जे गोवोरमेंटान वावरता ते जावं मुद्दम पळया फाटल्यान दाखयता कशें ट्रक येता आनी कितके भायर वयता ते तो पडटा मातशी गाडी फुडें काड तुजी भाऊ गाडी फुडें काड मातशें तो आमचो न्हू हे फातर घे रस्त्यार पावल्या आशिल्लो तो पूर्णपणे आपूण एग्री जाता की मिस्टेक जाता म्हणून आनी तेकाय म्हणलें की कितके फावटी तुमच्यो मिस्टेकी चालू दवरतल्यो तेन्ना तेजे कडेन आन्सर कांयच नाशिल्लें आपूण आतां फुडें सांगता म्हणटा तो पळया होपफुली एक वेळ तेजी खंय तरी हे जागे जाले आसतले आयज तो सुशेगाद आपल्या फॅमिली कडेन आसतलो तेका डिस्टर्ब करपाक आमकां बरें दिसना पूण हें काम सदांच चालू आसता रेग्युलर जर हांगा कोण वाटेन येता तेका खबर आसतलें गांवचे लोक आसा ते आमकां सांगले म्हणून आमी हांगा आयज पावले पूण हे फातर पडटा ते खंय पडपा हो 1-2 फातर हे रस्त्यार आशिल्ले हो ब्लायंड स्पॉट आतां हांगा फातर आशिल्लो हो माग पळय हांगा फातर आशिल्लो म्हाका गाडी येता सांगा फाटल्यान हांगा मातसो फुडें यो हे दाखय मातशें पळय दाखय हांगा हे जाग्यार हे जाग्यार फातर आशिल्लो तो फातर आतां पुश करून तेंच्यांनी हांगा व्हेला तर हो फातर हांगा आसतना कितें जातलें सांगता तो कोणी जर येयलो जाल्यार एक वेळ काडून दवरलो ते बरें जालें आमच्या भुरग्यांनी येयले ते काडून दवरले कोणी एक वेळ काडून दवरता आसतलो काडून दवरतना इतकी रिस्क आसा की हांगा फाटल्यानच्यान कोणी येवन मारूंक शकता गाडी दुसरी गजाल कितें हो फातर बायकवालो अकस्मात तेन्ना कळपाना तेका तो फातराक लागून ही गाडी मुद्दम तुमकां एक डेमॉन्स्ट्रेट जाता हांव बायक चलयता आसता मुद्दम तुमकां दाखयता हें कितकें डेंजर आसता कित्याक आमी पळयलें एक्सिडंट जाता तेन्ना घरान कितें परिस्थिती जातली ही बायक जर तूं असो घेवन येता तो बायक कट मारपाक वयतलो तो इतको भायर पावतलो हो ब्लायंड स्पॉट कांय दिसपाना हांगा गाडी येवन ताका मारपाक शकता जाल्यार ट्रक येयलो आतां ट्रक येता हांगा फातर जर आशिल्लो ते भायर येवन ओवरटेक करता आशिल्ले भायर येवन ते अशें ते फातराक कट मारून वयता आशिल्ले कितें जावपाक शकता हे जर एक कॉमन मनशाक कळपाक शकता जाल्यार एज्युकेटेड इंजिनियर हेंची तकली तरी खंय चलता हे इतकी वर्सां राजकारणां आसा काब्राल सारको ढवळीकरा सारको तेन्ना पाड
घातले दवळीकरान. दुसरो आतां काबराल आहा तेणें पाड घातलेल्या लोकांच्या मरणाचे भायर तांकां फरकूच पडना. तांकां फक्त पडला थंय खंय तरी कमिशन मेळटा 10% 15% ते कमिशन खाता तेजेर आनी डायरेक्ट आरोप करता. कित्याक लागून हेंच्यांनी पावसा पयलीं रस्ते जे तयार केल्ले घातलेले ते पावसान व्हांवन वयता हेंचे पयशे. हे रस्ते तितून आमचे पयशे वयता. हे चिंतपा जाय लोकांनी. हे 10% कमिशन घेवन आयज हे इलेक्शना कडेन 5-5, 10-10 हजार वांटपाची कापास्ताद दवरता. हो दवळीकर 5-5 हजार 10-10 हजार वाडटालो. जर ताणें इतकी कामां केल्ली आशिल्ली जाल्यार हे पयशे खंयच्यान हाडटा आनी कित्याक लागून वाडचे पडटा तेका हे दोनी कडेन. ज्या जाग्यार तेजो भाव रावल्लो तो रावल्लो. पयलीं ताणें तो कोण तो ताका सपोर्ट केल्लो. कोण तो फोंड्या रावतालो तो भाटीकर काय कोण तो. मागीर तांचे कितें तरी भिनसलें. लास्ट टायमार ताका सपोर्ट करना आनी ताणें लोकांक चुनो लायलो. लास्ट ताणें कितें केलें लोकांक चुनो लायलो. आयज तेजी अटॅच केल्या प्रॉपर्टी अटॅच केल्या. फाटले फावटी ते एक ते शॉप ओनर आशिल्ले तेंच्यांनी प्रेस घेतलेली अमके लाख आपले खाले म्हणून तेंच्यांनी. असले राजकारणान येवपी हे घाण राजकारणान येवपी म्हणल्यार हे लोकांक फाल्यां फक्त नाडपाक येता. हे दवळीकरान पयलीं काबार केले आमकां काबार करून उडले. आतां काबराल उठला तोवूय तेंच करपाक सोदता. जेन्ना एसेंब्लीन आमचो आमदार विरेश बोरकर उबो रावता क्वेश्चन करता तेन्ना हे थंय बोबो मारता. बोवा मारून भायर सरता म्हणल्यार हेंकां कांयच पडलेलें ना लोकांचे. आतां अजून हे स्लायडींग जाता हांगा तेंच्यांनी दोंगर दुखून दवरलेलो आसा. जाणटे जर कोणी आसा जाल्यार तांकां कळटलें हो डस्ट पडटा वयर फातोरी पडटले. आमी जर हांगा अर्देवर रावता जाल्यार फातर पडटले हांगा. आनी हो दोंगर दुखयल्लो आसा तेंच्यांनी. दोंगर दुखयल्ले जाणटेले आमकां सारकें सांगतले जेन्ना दोंगर दुखता तेन्ना तो कितें करता तो. तेन्ना हळूहळू ते सगळें स्लायडींग जावंक शकता. वयलीं झाडां जर एक पडले जाल्यार सगळें परत रस्त्यार येवपाक शकता. जशें कुट्टी खांडेपार जो हे आसा हायवे आसा थंय जाता. हेंच्यांनी कांयच तेजेर हें केलें ना आनी तेजेर ते बोधूय घेयना. हें लोकांकूय समजोवपा जाय गोंयकारांकूय समजोवपा जाय. सरकार जो निधरी संस्थेत आहा फक्त नाटकां PR एक्टिविटी करता जशी तेंच्यांनी काल केली. कोण स्वयंपूर्ण गोवा मागीर सरकार तुमच्या दारी प्रशासन तुमच्या दारी असले करून तेंच्यांनी काल केले. तो दारी येयले कितके जाण दारी येयले आनी कितके IAS बसलेले कितके ऑफिसर बसले ते सगळे लोक जाणा. तुमी स्वताक एक्सपोज जाता सगळे थंय. हे सगळ्यांनी पळयलां. लोकांनी तुमकां एक क्वेश्चन केल्ले तेवूय तुमचे कडेन आन्सर जाल्ले ना. तकली सकयल घालून बसताले. आनी आतां आमी आमलो तुपलो म्हणून पळोवचे ना. कोणूय जावं तो ही आतां एक तुका फर्स्ट वॉर्निंग गेल्ली आसा. घरा कडेन तूं लायव्ह पळयता आसतलो एक वेळ तुजे बरोबर तुजे भरपूर जाण पळयता आसतले. काबरालूय खंयचे तरी हेजेर पळयता आसतलो. आमचे लायव्ह ते सोडिना कशेंच कित्याक तांकां खबर आसा कितके उतरां आमची कितकी धारदार आसता. रेवलूच तरी खंय भिवपाना. जावं तुमी पयशे घेवन येता तेन्नाय खंय तरी आमी फाटीं सरपाना म्हणून तुमी खूब कडेन ट्राय केल्ले आसा. आनी ही धार अशीच उरतली. गोंय राखपा लागून गोंय वाचोवपा लागून आमी भायर सरलेले आसा. आनी जे जाग्यार हे जातले थंय आमी आसतले. रोड सेफ्टीची तर तुमची दयनीय अवस्थी जाल्ली आहा. त्या लागून एक्सिडंट जाता. फाल्यां सकाळीं तुमी फायन वाडयली हे वाडयली म्हणून एक्सिडंट कमी जावपाना. पयलीं तुमची रोड इंजिनियरींग सारकी करा. आनी जे NGOs आसा रोड सेफ्टी सारके जे गोवा रोड सेफ्टी सारके जेजे कडल्यान आमी खूब शिकल्या तांकां तेंचे सारके NGOची हेल्प घेया जेणे करून तुमचे इंजिनियर तुमचे जे कोण कोण आसा सुपरवायझर आसा तांकां कळटले आनी एटलिस्ट जे लोकांक कळटा ते तरी ते सेन्सिटिविटी पळयतले. देव बरें करूं. वयर या आणि विशेष ह्या रस्त्यांनी रस्तो जाल जाल्यार पर्वतीन जालो. आतां ऑलरेडी सगळे विश्वेशान सगळी सांगलेलें आसा. मेन हांगा कितें जाल्लें आसा सेफ्टी. खऱ्यांनीच जेन्ना आमी आयले जशें सांगलें रस्त्याचे फातर आसले आमच्या भुरग्यांनी काडले एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसा. आयज कितें जालां गोंयां हे जे प्रोजेक्ट दिता ते कसले गोंयांत आतां रोड वायडनींग जाय तांकां पळोवपाक शकता. रोड वायडनींग आसा पूण आयज हांगा कसो जो दोंगर आसा तो कसो कट केल्लो वयता. तेजे दोंगराचे फातर आयज रस्त्यार येता. एक्सिडेंट जावपाक शकता. जशें कुट्टी तो पळयलें तुमी जेन्ना पावसांत सगळी जी माती आशिल्ली ती रस्त्यार आयिल्ली कांयच एक्शन घेवना. जे डिजायन जावपाक जो इंजिनियरा कडल्यान डिजायन जावपाक तो सारको जायना. आयज हांगा बोर्ड ना. बोर्ड जो आसपाक जाय तो बोर्ड ना. सेफ्टी मेजर कांयच ना. जे हे डिपार्टमेंट जे बसता जे ऑफिसर आसता ते आयज तुमकां संडे एक्चुली हांगा सुपरवायझर आसपाक जाय. हेच वेळी जेन्ना रोडाचें काम चालू आसा तेन्ना हांगा सुपरवायझर आसपाक जाय पूण आयज हांगा सुपरवायझर ना. आमचो विश्वेश बाबान इंजिनियराक कॉल केलो. इंजिनियर सांगता ना आपूण तेजे एग्री जालो तो मिस्टेक एग्री जालो पूण आपूण तेजे एक्शन घेता. पूण तेजे पयलीं कोणाचो जीव गेल्यार कितें करतले. तेजो पयलो कोणाचो जीव गेल्यार तुमी ताका पोसतले तेजे फॅमिलीक. आयज आमचे टॅक्साचे जो आमचे पयशे दिता गोवोरमेंटाक तेजे आयज तांकां पेमेंट वयता. पूण आयज जें जशें काम जावपाक तें आयज जायना. आयज खुबशे इश्यू आसा. आमी प्रत्येक रिव्होल्युशनरी गोवन प्रत्येक कडेन आमी इश्यू हायलायट करता पूण आमी एवरी टायम आमीच कित्याक इश्यू हायलायट करपाक जाय. आयज हिल कटींग जाता दोंगराचे थंय आमी इश्यू हायलायट करता. आयज बाकी कडेन आयज आमचे हांगा गांवचे लोकल आमकां सांगले बाबा अशें चालू आसा
आनी लोकलूय आसा आमच्या वांगडा. सो तेणी आमकां सांगलें बाबा अशें चालू आसा, सेफ्टी मेजराचो इश्यू आसा म्हणून आयज आमी हांगा पावल्या पळय. ही आमची एरिया आसा ती जी बोरी टू बेतोड्या जे आमचे उदगांव वचपाच्या हायवेचेर आसा. जे बोरेच्यान जस्ट वयर गेले की हो एरिया ती आमची. आनी आमचो मागीर हे सायडी फुडें बेतोड्या आमचो गांव बी आसता सगळो, गोट्यावाडा बी. पूण अशें कित्याक जावपा हें की आयज आमी पळोवपाक शकता आयज हे सगळे दोंगर अशें रस्त्या नांवान कट जावपा जाल्यार सगळें डिस्ट्रॉय जातलें, डेजर्ट जातलें, गोंयांत डेजर्ट जातलें. हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा सगळे MH आसा आनी खंयचे आसा के आसा, हें कांय पडलेलें ना. हे आपले जोडटले वयतले, आपली गांवां वयतले, आमकां हांगा सफर जातले. आमी गोंयकार फाल्यां हांगा ते झाडां कोणी पडले ना, आमचे लोक मरतले, तेंचे मरपाना. ते हांगचे जोडटले वयतले, आमचे गोंयकार बसो कोण हांगा कॉन्ट्रॅक्टर. तो म्हाजे फाटल्यान आसा तो आयकोपा येयला. दाखय तेगे तोंड दाखय तेगेलें तोंड दाखय. ओके पळय तो बसो आसा तोच खंयचो तो खबर ना. तो आसा सगळे पळय आतां कोण सुपरवायझर कोण बेश्टे आतां कोण फोन मारून एक येता सगळे हें पळय पासींग MH हांगा गोंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर ना. जोडटले आपल्या गांवां वयतले आनी सफर जे गोंयांत मागीर पावसान जे बाकीचे लँडस्लायड जावं बाकी कितें इश्यू आसा जे आमकां त्रास जातले ते आमकां जातले आनी कांयच ना. आनी हे जे आतां रोड वायंडींग आसा जशें ओदो सांगलें कदंबा प्लेट्यूचेर ते आमकां लागून दिसता केल्लें म्हणून, पूण तशें कांयच ना. हांगा ह्यो जितलो जो आतां एरिया आसा कॅप्चर करतले मे बी ऑलरेडी घेवन दवरले आसतले, सेटींग केले आसतले की सगळे तेंचे टोटली. थोडे दिसान पळया तुमी हांगा तर कांयच आसपाना. हे जे जागे आसा न्हू सगळे व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग आसतल्यो. पयलू उदका इश्यू आसा आनी मागीर उदक म्हणटा आमच्या गांवच्या लोकांची उदक काडटले तेंका दितले आनी कांयच ना. ताच्या फुडें दाखयता तुमकां यो. प्रायव्हेट प्रॉपर्टी म्हणून मारला हो पळय तुमकां मुद्दम आनी एकदां परत दाखयता की हांगा लेपर्ड क्रॉसींग बोर्ड आसा. मुद्दम कित्याक ही एरिया आसा ही जंगल एरिया आसा. ही जंगल एरिया आसा आनी हांगा खूब खरें जी आमी बायोडायवर्सिटी म्हणटा हांगा आसा. जी आमची लेपर्ड आसा, मोर आसा, स्नेक आसा, कोले आसा, हेणी वचपाचें खंय आयज तेंची एरिया जर अशी कटींग जाता, तेंची जर एरिया आयज अशी कटींग जाता तशें आमची घर आमी आयज घरां रावता तेंचें घर तेंचें जर घर जर आयज हें कट जालें तर रावपाक खंय गांवां येतले येवपाक लागले. फाल्यां कोणा जे फूल आमकां गोंयकारां सफर जावपाक पडटलें आनी कांयच ना. हे पळय आनी एक गाडी येयली पळय MH मुद्दम पळय सगळे MH. हे पळय ही आनी एक गाडी येयली MH. पण गोंयकार मेले, कॉन्ट्रॅक्टर मेले, गोंयकार कोण ना, शिकलेले कोण ना, गोंयांत कॉन्ट्रॅक्ट घेवपी कोण ना. काणकोण MH ते आमी जोडटले वयतले आनी कांयच ना. जे तुमच्या वांगडा दीस रात वावरता ते भुरगे ते कोण कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियर तांकां जस्ट दिल्ले न्हू जाल्यार खंय तरी सेफ्टीचे आनी दाखयता पळय. मुद्दम पळय आतां वयर आतां मुद्दम पळया MH गाडयो सगळे कॉन्ट्रॅक्टर MH. आयज आमचे जे आयज जे काम करता वयत MH ना के आसता आनी गोंयकारांनी करपाक कितें वयत कंपनी जॉब दिना खंयच ना. आयज हे पळय कॉन्ट्रॅक्ट बस तांकां आनी आमी जेन्ना आतां बेस्ट नाही तो सेफ्टीचं हे केलेलं पण तिचं नाव बी काय ना तेही गाडी आहे गोस वर्क इन प्रोग्रेस माझा रेडियो मला जरा करा रेडियो वो आगे भाई सेकेंडली ये पत्थर ऊपर से नीचे गिरता है तो इधर क्या सेफ्टी है? नहीं अभी करेंगे.
काम नहीं करेंगे, ये ऊपर थोड़ा फर्स्ट स्टार्टिंग से एक्सक्यूशन करके आके अपने अंदर ही करेंगे, अंदर ही करेगा इधर पर से 2-3 मीटर के अंदर। अभी देख तुम ऊपर काम करता है ना तब ऊपर से निकल के रास्ते पे आता है। ऊपर में नहीं करेंगे, हाँ स्लाइड नहीं करेंगे। नहीं अभी ऑलरेडी ये पहले ये किया, ये पत्थर अभी किधर गिरा, इसका प्रोटेक्शन करते हैं, कैसे? इसका प्रोटेक्शन करेंगे ना, कुछ ना कुछ करके प्रोटेक्शन, जैसे जाली वगैरह होता है कुछ करके इसका प्रोटेक्शन करेंगे ऐसा। और तो इससे जब पहले करेंगे तुम लोगों तब को तक नहीं इधर दिखाई से दिया था गिरता इसका? मैंने। नहीं नहीं गिरेगा नहीं भाई एक पहला बोल, गिरेगा नहीं, अभी इधर गिरा ऐसा था, काम हम लोग तुमने इधर पहली उठा बार के हाथ में direct लिया किया है? कौन सा? नहीं किया है इससे पहले। किया है ना, तो अब तुमको आता है पता होना पता। चाहिए ना कैसे काम करता है। अभी देखो ऊपर से अभी भी गिर रहे नीचे पत्थर, वयल्यान पडटा अजून. अजूनही देऊ ते बरं क्वेश्चन केलं तुझं. पहिले फॉट घेतलं फॉट. ते तेणी जे आता बोर्ड हाडले पूण फक्त वर्क इन प्रोग्रेस, तेजे कांयच ना. कसले वर्क इन प्रोग्रेस बाबा रोड्साचे जावं कसले कांयच ना बाबा. तेजे बाबा इंजिनियराचो नंबर आसपा जाय, कितले बाबा हांगा कटिंग करतले बाबा, ते बी कांयच ना. तुमकां सगळें दाखयता आमी. भाई गवर्नमेंट का है ना, क्या गवर्नमेंट का है ना, तो गवर्नमेंट PWD ऐसा कुछ नहीं लिखा है बोर्ड पे, ये तो प्राइवेट लग रहा है पूरा. प्राइवेट है ना, गवर्नमेंट का चाहिए ना. अभी PWD का बोला ना आपने, PWD का चाहिए ना. अपना क्लाइंट है. नहीं PWD का चाहिए ना अभी. और ये अभी नहीं वो समझा ना. सांगतो राव. सुनिए, PWD अपना क्लाइंट है, तो हम लोग अपना काम करेंगे तो हम लोग अपना ही बोल. नहीं अभी बोलने से पहले क्यों नहीं किया? अभी हम लोग आए को लगता नहीं ते था. बोर्ड सांगता. ये बोर्ड कितने साल का है? बोर्ड कितने साल का है? क्या ये एक्सपायरी हो गया क्या? बोलो मेरे को कितने साल का है बोर्ड? अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम ये है. रात को दिखेगा, ये आपको प्रॉब्लम नहीं दिखता. साइन बोर्ड का है, जानता है आप लोग. ये जानता हूँ, हाँ. लेकिन ये बोर्ड सिर्फ ये वहाँ से यहाँ प्लेस रात करने को के ये लिए दिखेगा, ये पोषण पूछता है. टेप डालने के लिए लगाया है. हाँ कभी कभी लगाया था. सब कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त क्या क्या करते हैं, बोले मेरे को. भाई इधर आओ, इधर आओ. अभी बोल, इधर से बोल. क्या है पीछे उसका डेट मांगना रहता है. किधर गया रे? मुद्दम सर. हाँ इधर आ, इधर आ, भाई इधर आ ना. इधर आ. मैं बताता हूँ आपको साइन बोर्ड कैसा रहना चाहिए. वो ये स्ट्रिप पे आहे, ती स्ट्रिप पे आता साइन बोर्ड. साइन बोर्ड फाटल्याच्यान डेट आसपा जाय तेजेर. खंयचोय साइन बोर्ड असो केन्ना तो आशिल्लो, केन्ना आनी कितकी दिसाची एक्सपायरी आसा ती. आणि वो क्लीन आसपा जाय सगळो. हो खंयच्यान कितकोय पयसल्यान जर गाडी 200-300 मिटराचे पयस जाल्यार हो दिसपा जाय. हो बोर्ड हे पळय हांगा हे सगळे जाल्ले आसा, हे तेंच्यानी हांगा आनी कसली तरी वेगळी टेप लायल्ली आसा रेड सोडून, ती खबर ना म्हाका. पूण हांगा हे 200 मिटरा वयल्यान दिसाचोच दिसतलो जाल्यार विचार करा तुमी. हो जो बोर्ड तेंच्यानी हांगा ते केल्या पळय आतां आमी सांगतकीर, म्हणल्यार जेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्ट घेता तेन्ना तेका काय पडलेलें आसता, रोड सेफ्टीचे काय पडलेलें आसता. हांगा कुद्रोली उद्रोली असलेच कॉन्ट्रॅक्ट हांकां मेळटा सगळे इंजिनियर. कित्याक लागून वो दिसतलो. बोलो रे मेरे को, किसको फोन किया था? साइन बोर्ड का मालूम है मेरे आपको. ये गाड़ी का टेप देखो और आपका टेप देखो इधर, आपका टेप देखो इधर. हाँ सारी पहली बार कॉन्ट्रैक्ट देता है. और ये क्या है, ये दिखेगा, ये दिखेगा, नहीं रखे ये दिखेगा. कराते हैं ना, अभी करा करा रहे, कभी करा रहे रे. मांगता है या पहले ये होना मांगता है. आप अगर इंजीनियरिंग वर्क कर रोड, मेनली रोड, आप किधर इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे अभी. रोड जब करता है तो ये सब ठीक रहना मांगता है. इधर एक्सीडेंट होता तो क्या करता है आप लोग? और होता नहीं एक्सीडेंट. पत्थर उन्होंने लिखा हे पळयात हांगा यांची ही परिस्थिती पळयाची, याची परिस्थिती पळया ही किती असती. कित्याक म्हण लायला, कोणा दाखोवपा लायला हे? एक लायला तो एक लायला आणि हो लगा रहा है, हे लगा रहा है. हे पळय ट्रस्ट स्टँड म्हणून. वो पहले सब ठीक रहना मांगता है इधर. नाही तो हांव सांगपा सोदता हेंकां, हे असले मनशांक कॉन्ट्रॅक्ट दिता. सिताराम कुद्रोली म्हणून एकटा, मागीर कोण जाफर फाफर असले हेंकां कॉन्ट्रॅक्ट जाय व्हडले व्हडले रोड्स. फोंडेचेच सगळे चडशे केरलायट सगळे येवन हांगा भरल्या आनी हेंकां कॉन्ट्रॅक्ट दिता. हेंचे कडेन सादो सायन बोर्ड ना. ही मस्ती कोणाची? तेन्ना कापरालाचें तोंड उगडना, तेन्ना दवडीकाराचें तोंड उगडना. जेन्ना जेन्युअन इश्यू आमी जेन्ना काडटा असेंब्ली तेन्ना तोंड उगडटा तुमचें. फालतू बोर्ड हाडून म्हाका ते केला आतां. आतां म्हाका ते इंजिनियर फोन केल्लो, ते धाडटा म्हणून तेका ई आशिल्लो तो देसायान. तेन्ना हे बोर्ड पळयलेलो असले बोर्ड आहे पळय, आनी तो म्हाका शाणपण सांगता. ही परिस्थिती केन्ना बदलतली गोंयची? काबरालाक स्ट्रेट क्वेश्चन करता हांव, ही परिस्थिती केन्ना बदलतली?
तुझी नालायकपण आसा पळय लोकांच्या जिवार जे तुम्ही आयज खेळटा पळय हे 5% 10% कमिशन लागून खंय वयतले रे घेवन तुमी खंय वयतले घेवन एकूच कडेन वयतले तेन्ना कळटलें कितें जातलें तें आता कोणा दिसती पूण पडतो हो दिश्टी कसो पडटलो कितें हो बोर्ड लायल्लो कित्याक म्हणा आणि सेकंडली Cross stand म्हणून. विशेष थिंगाय लावपा जाय न्ही फोन मारता ना थिंगाय लावपा जाय न्ही तेंका केश कोटा लिंक बोर्ड लायला आहा म्हणून करता तेवढून विशेष आता ते तशी सांगा सर हा सर तेंच्यांनी तो बोर्ड आतां लायला पळय तेंची अवस्था पळोवपाची ना म्हणल्यार ते तुका दिसाचें दिसपाना आनी रातचें दिसपाना रातचें सोडून घाल दिसा दिसपाना मातशें आमी परत आमकांय बरें दिसना तुमकां टार्गेट करपाक जावं तुमचेर आमकां कांय तुजे आनी म्हाजी वळखूय ना कांय पूण तेंच्यांचो बोर्ड आतां पळय एका आतां कॉन्ट्रॅक्ट दिता न्ही तेंकां कितें म्हणटा हांव रायट म्हणून ड्युटी ह्याच विशयाचेर झगडटा रे ओके सर म्हणल्यार तुमकां आयकन तें तुमचे बॅरिगेडींग आयकूच आवडूच ना तेंगेलें तेंच सारकें आणि ते म्हणजे तूं कितें करता तूं ल्हान करीत आसा कितें सारकें सर तुमी ते सारकें तुमी उलयले तेच बरें जालें हें सगळे लोक उलयता फायनली पळय सर आतां कितें जाता फाटल्या फावटी ना आमी तुमकां मुद्दाम सांगता की हांव आतां 2 ना 3 काम तेंचे बंद केलें कळ्ळें तुका पण मागीर ते कितें थाट मारता कितें करता परत सुरू करता कारण आतां तेच हाडल्यान म्हाका तो सांगता ते तेंच्यांनी बोर्ड हाडला पळय तेजी परिस्थिती ना फायनली ब्लेम कोणाचेर येतलो सर तुमचेर कितें जालें न्ही ब्लेम तुमचेर येता आनी हे सगळे मिनिस्टर तुमी सामके हितून रावता ते एक बरें दिसलें पूण असो होप करता बरे तरेन तुमी आसतले पूण ते ब्लेम तुमचेर करता सारकें सर ऑन माय पार्ट कांय देव ओके सर ओके मातशें पळय आतां तेंचें म्हाका दिसता काम स्टॉप करपाचें आनी रस्त्या वयले फातर काडपा लाय वयल्यान स्लायडींग जाता पळय जाळे हाडून लावपा लाय सिताराम म्हणून खंयचो सर येस सिताराम खंयचे मरे नाशिकचो तो हां ओके 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 मातशें तांकां फातर काडपा लाय आमी 2-3 फातर काडल्या सायडीक तेंगेलो प्रॉब्लेम ते सगळे काम आपण मशिनान करतले म्हणटा लेबर म्हणटा लागूच जायना आनी तशें म्हणून जावपाक शकता तेच हांव तेका रायट प्रॉब्लेम ते वन ते सांगता तूं स्टॉप करपा सर नाल्यार हो रोड तसो इतको गरज ना हांगा आमी मागीर हेका लॅटर करूं काप्रलाक ना रे ते आनी करनाका तूं ते बेश्टेच मागीर मोठो विशय जाता कित्याक जाणा हे आतां सगळे हेजेरूच आहा न्ही सगळे त्या खाली म्हणटा सेफ्टी कांयच ना म्हणून म्हणटा आनी फुडें कशें आहा पळय तें करता बरें सर बरें हांव करून घेतली बरें बरें ओके तुका आतां उलयताचे वयल्यान जेन्युअन दिसता पूण हे जे आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट आसता तांकां खंय तरी हे दाबून दवरता भितर आनी तांकांय हांव सांगपाक सोदता तो लायव्ह आशिल्लो ताका एक वेळ खबर आसपाना पूण तो लायव्ह आशिल्लो कित्याक आमी फोन लायता तेन्ना अशेंच करता कित्याक फाल्यां सकाळीं आमी सेटींग केलें आमी हें केलें हें जावंक जायना तो ताका खबर आसपाना एक वेळ पूण जेन्ना असले ऑफिसर जर बरे ऑफिसर जर आमकां मेळटा केन्नाय आनी तेंचें खरेंच जर काळजान आसा की आपूण कितें तरी करतलो गोंया लागून करतलो जावं आपूण हे सेफ्टी मेजर तो खूब फावटी सांगता खंय पूण ते आयकना ते एक इंजिनियराक आयकना हेजी विचार करात तुमी जो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा कोण व्हडलो राम तेजे फाटल्यान नांव आहा सिताराम हेजे रामाचें नांव घेवन तो कॉन्ट्रॅक्ट घेता आयज आनी पूण ही जी करता कामां तो रावणाची कामां करता जशें आमचो गव्हर्मेंट हो रावणाची कामां करता पळय सेम तरेन तो काम करता इतके फावटी ताणें सांगून तो ताका आयकना फक्त तो म्हणलें ताणें एक उतर यूज केलें ताणें थुकलावन जशें कामां करता म्हणल्यार एक कितें चिकटोवपा जाय ते फेविकॉल जावं फेविक्विक लावचे पेक्षा थुकिलावन चिकटयता पळय ते तरेन काम करता ते आतां परत ते हांगा ते घेवन येयले तेन्ना ते परत एक्सपोज जाले थंय म्हणजे तो बोर्ड इतको हें आसा की कळो सुद्दां ताका कसलेच हितूनच्यान तो पास जावपाक शकना असलो बोर्ड आसा म्हणून हांव मागता की असले जे इंजिनियर आसतले बरे ऑफिसर आसतले तेंच्या फाटल्यान आमी सदांच उबे रावतले तुमी केन्नाय आमकां फोन करात केन्नाय आमकां सांगा हें आमी प्रत्येक वेळ सांगता आनी जो जर ऑफिसर करप आसलो जाल्यार तेजेर आमी सगळ्यान वॉस्ट आसतले तेंवूय सांगता ते पंच बी येयले तेंकां उलोवनी थंय भितर वचना विशेष हय